भायल्यानूय पावस पडटा भितरल्यानूय पावस पडटा. भायल्या पावसा परस हो पावस बरो. ताका लागून तुमी आयल्यात म्हाका. बोलो येशू मसीह की. Your J sounded like J. येशू मसीह की. तरी सांग ना तुम्ही जो नाही ला. ओके. येशू मसीह की. Yes. Praise God. It's okay to laugh in the house of God. It's okay to smile. Okay? Smile करता ती मनशा देवाक बरी लागता. पण देवाचाराक बरी लागना. देवाक जाय आपली भुरगीं सदांच खुशाल आसलेली. Because God is a loving Father. He's a loving Father. Mogal Dio. Mogal Babui. Amen? तुझा मोग खोता. जायत्या जाणांक आपल्या बापायचो मोग मेळोंक ना. I know today is Father's Day. People celebrate it. Huh? But many people have not received their father's love. When I was a small child, before I was born, my father did not want me to be born. माझ्या बापाक नाका असले हांव जल्माक आयलेलीच. माझो बाप हॅपी आसलो. एक चेडो पुरो. म्हजी भयण म्हजो भाव. सो हांव थर्ड वन. 1, 2, 3. सो जेन्ना म्हजी मम्मी एक्सपेक्टिंग आसली डॅडीन ताका व्हेले डॉक्टराशीन आनी सांगले तिसरे नाका. मम्मी रडपाक लागली. अशें करनाका रे, अशें करनाका रे. ना डॅडी म्हणपाक लागलो म्हाका नाका. ही स्टोरी मागीर कळल्या. पयलीं कळोंक जाय ना. आय वॉज नॉट डेड. म्हज्या मम्मीन सांगली स्टोरी. सो फ्रॉम द वूम आय वॉज रिजेक्टेड. एनिवे डॉक्टरान खूब ट्राय केले पण काम सक्सेसफुल जालें ना ताचें. सो आमच्या मामीक ब्लिडींग जालें म्हणल्यार गॉड केप्ट मी इन द वूम. आमेन. देवान सांबाळलें म्हाका. पण कुशवान जावन म्हाका रिजेक्शन. आय वॉज रिजेक्टेड. सो Daddy didn't want me. So when I was born, everybody was saying, पाय माझो म्हणटालो तुका पोणोस दिवन इकते गेला. पोणोस दिवन. I don't know how that works. My worth was a jackfruit. म्हजी किंमत एक पोणोस. अशें म्हाका सांगताले. So I grew up to be very naughty. शॉर्ट पॅन्ट्स घालून माडार चडप आनी सगळे शेजाऱ्याच्या आंब्यार फातर मारप आनी ते सगळी मस्ती कामां चेडे भाशेन हांवें केली. आनी हे मस्तेक लागून म्हाका खूब मार पडटालो. आनी तरी डॅडी म्हाका म्हणटालो कितें म्हणटालो अशें केन्नाच तुमी म्हणनाका तुज्या भुरग्यांक. जाला तेन्ना मरोंक जाय आसलें. सो ह्यो उतरां म्हजे भितर उरतालीं. आनीक I don't know why I'm sharing it. Maybe somebody needs to hear it. I can feel that. ह्यो उतरां म्हजे भितर उरतालीं and I was feeling very unwanted. So I was not treated very well. अशें पासून म्हणटाले कोटे नाक बुडोवन जीव दी. I don't know how that works. कोटी उदक, put your nose in it. You know you have imagination. अशें पासून म्हणटाले. सो ते उतर म्हजे भितर इतले उरलेले
की आय हॅड सुसायडल टेंडन्सीज. म्हजे भितर सुसायड खूब येवपाक लागले. And every time I was unwanted. But I didn't know this father's love. या बापायचो मोग म्हाका मेळोंक नासलो. But God gifted me. देवान म्हाका खूब गिफ्ट्स दिले. Singing, dancing, sports, painting, everything I was good at it. जितले म्हाका डॅडी पयस कोत्तालो तितले देवाचो फेवर म्हज्या जिविताचेर आसतालो. सो हांव घरा सदांच गूड मार्क्स घेवन येतालें, फर्स्ट येतालें क्लासीक. बट नो वन वॉज बॉदर्ड. वाडटा वाडटा लोक म्हणपाक लागले, काय बरें रे तुजें चेडूं, सगळे हितून हुशार आहा, सगळ्या कामांत हुशार आसा. डॅडीचे दोळे मातशे लेट उगटे जाले. मागीर व्हडलें जाता जाता म्हणपाक लागलो, म्हजो पूत. पूण म्हाका म्हजो पूत म्हणपाक लागलो जेन्ना व्हडलें जालें. पूण ते सुसायडल टेंडन्सीज उरलेले भितर. आनी हांवें 2 times I attempted suicide. Attempt केली. I don't want to say what I did here. Small children are there. But I tried. And it didn't work. देवान म्हाका सारवार केली. आनी त्या दिसांनी देवाचें दर्शन म्हाका मेळ्ळें. I was hungry for God. I'm being led to tell you this. देवाची खूब भूक आसली म्हाका. हांव मोग सोदताली. म्हाका मोग घरान मेळ्ळो नासलो. सो हांव देवाक सोदूंक लागलें. बुक्स येता तितले बुक्स पळयताली हांव. सेंट सगळे सेंटाचे बूक वाचपाक लागले. आनी म्हाजे भितर एक आशा येयली, एक माद्र जावपाक. आनी हांवें चिंतलें की हांव माद्र जातली म्हूण. देवाचें दर्शन म्हाज्या रुमान आयलें. आय एनकाउंटर्ड गॉड इन माय रूम, नॉट इन रेट्रीट, नॉट थ्रू एनीबडी. म्हाज्या रुमान देवाचें दर्शन मेळ्ळें म्हाका. आनी जेजून म्हाका आवाज दिलो. 3 फावटी हांवें तुका विचून काडला. आनी उजवाड त्या रुमान जालो. आनी पवित्र आत्मा तेन्ना हांव नोकासली. बट एक वारो आयलो म्हाज्या रुमान भितर. आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान हांव बोल्ली. आनी म्हाज्या दोळ्यांतल्यान तुका हांवतूच रावली. आनी हांवें म्हटलें हांव पातकी हांव बिकॉज दॅट वॉज माय चेंज. आय एक्सेप्टेड क्रायस्ट दॅट डे विदाउट इवन नोईंग द गॉस्पेल. त्या दिसा म्हाका देवाचो मोग पवित्र आत्म्या वरवीं मेळ्ळो. पूण हांव देवाचें उतर नका आसलें. आय डिडंट नो. जशें आयज जायतीं जाणां देवाचें उतर नको, दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड. आनी हाका लागून सैतान मनशाच्या मना बरोबर खेळटा. जसो म्हज्या मना बरोबर खेळटालो, म्हज्या चिंतना भितर आयलो. आनी म्हजी चिंतना इतली नेगेटीव जालेली की म्हाका ह्या संवसारान जिवंक नाका आसलें. कोण कितेंय म्हाका वायट म्हटल्यार रोखडेंच लागतलें. बिकॉज आय वॉज कॅरिंग अ स्पिरीट ऑफ रिजेक्शन एंड आय डिडंट नो इट. म्हाज्या भितर इतले एक आत्मो आसलो, एक रिजेक्शनाचो आत्मो आसलो. पूण म्हाका खबर नासली. म्हाका स्वतायतालो, म्हज्या मनाचेर कब्जो केलेलो. आय वॉज फिलींग अनवॉन्टेड. कोणूच म्हजो मोग करिना. नो वन लव्स मी. So I grew up in that self-pity. म्हजेच हांव चुचुरे करतालें. आनी म्हाका जाय आसलें सगळ्यांनी म्हजे चुचुरे केलेले. And that is a victim mentality that I grew up with. No one loves me, everybody hates me, no one understands me, कोण म्हाका सोजमोन घेयना, हांवूच वायट, सदांच हांवूच वायट. आनी I used to think bad about myself. म्हजेच वायट हांव चिंतालीं, म्हजेच वायट हांव म्हणटालीं. पूण जितले फावटी आमी आमचेच वायट चिंता तितले आमी देवाक अपमान करता. कित्याक देवान आमकां आपले सारके रचला. Hallelujah. I was introduced to the Bible. Bible केन्नाच पर्सनली वाचूंक नासलो. इगोर्जेन वाचलेलो.
11 वर्साची आसतना हांव रिडींग करपाक लागलें इकडचें, पूण तरी म्हाका सोंसना नासलें. पूण जेन्ना जेजून म्हाका हात लायलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ह्यो मुर्त्यो आसा, तांकां दोळे आसा पूण तांकां दिश्ट पडना, तांकां कान आसा पूण तांकां आयकूंक येना, पूण म्हजो देव जिवो म्हणून म्हाका कळ्ळें. हालेलुया. दोगां जाणां मनशां चलोन मेतालीं रस्त्याचेर आनी कितें डिस्ट्रिब्यूट करताले, सम पॅम्फलेट्स. सो हांवें ते घेतले आनी तांकां हांवें सांगलें, दिस इज अबाउट जीसस. They said it's about Jesus. I said, I want to serve Jesus. म्हाका जेजूची सेवा करूंक जाय. ताणें सांगलें, इतलेंच तूं वाच. जॉन 3:16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्या सुताक ओपून दिलो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. Anyone who believes. इतलेंच वाच आनी इतलेंच तूं मनशांक सांगपण. वेल, म्हाज्या माद्री जावपाचें प्लॅन फेल जालो, कित्याक हांव कॉन्वेंटान गेली आनी सिस्टरीक सांगलें, म्हज्या स्कॉलाची प्रिंसिपल ती, शी जस्ट डायड रिसंटली, सिस्टर स्कॉलास्टिका. आय सेड, सिस्टर म्हाका माद्री जावपाक जाय तुजे भाशेन, तूं माद्री जाता. शी डीड नॉट नो, तिका खबर नासली जेजू ऑलरेडी म्हाका मेळ्ळा म्हूण. तिणें जालें, हिंगा तिमी घाल, हांव भितर वचून येता. तूं जेजूक विचार तुका कितें जाय तें, आनी जेजू कितें सांगता तें तूं कर. हांवें तिमी घातली आनी जेजून म्हजी नदर भायर दाखयली. त्या गार्डनान माद्री काम करताले गार्डनिंगाचे आनी एक दुरीग आसलें, दुर्गान भितर ते आसले. आनी जेजून म्हाका म्हटलें, तुका हांवें दुर्गान भितर रावपाक आपोवणें दिवंक ना, ह्या दुर्गा भायर वचपाक तुका हांवें आपोवणें दिलां म्हूण. I didn't call you to be inside the walls, I called you to be outside the walls. I got my answer. त्या दिसांत हांव no madri, I became padri. Yeah, you should clap for that. Because everyone who believes in Jesus is padri without the lobe. Okay? जेजून कितें सांगला? तुम्ही म्हजे याज्ञिक. Amen म्हणा रे बाबा. I think, my God, come on, amen. Those who believe in Him, they are kings and priests. You are the chosen generation, the royal priesthood and holy nation. Hallelujah. When I read the Bible, the Holy Spirit showed me how much God loves me. एका दिसान जावंक ना, पूण कितली वर्सां लागली कळपाक म्हाका की म्हजो देव म्हजो मोग करता, तो म्हजो बापूय. आनी ह्या सोर्गीच्या बापाची खबर आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताची खबर, बरी खबर बोरगोट करूंक आयज हांव ह्या जाग्यार आसा. Knowing that God loves me and knowing that God loves you. He is my Father and He is your Father. Hallelujah. आनी ज्या दिसा ह्या देवाचो मोग तुज्या काळजान येता, त्या दिसा सगळी भिरांत वयतली. Hallelujah. For the perfect love of God cast out every fear. 1 John 4:18. Hallelujah. देवाचो संपूर्ण मोग सगळी भिरांत पयस करता. Hallelujah. You will never fear anything again. Hallelujah. The spirit of suicide left me. The spirit of rejection left me. Now it doesn't matter who leaves me. My God is still with me. Hallelujah. Hallelujah. So I don't have time to feel sorry for myself. माझ्या चितून आनी वेळ ना, कित्याक देव म्हणटा माझ्या भुरग्याचे चित, माझ्या भुरग्याचे चित. Hallelujah. God has now sent us here not to worry about ourselves but to worry about other people and to pray for them. Hallelujah. तांचे पासून विनोदी करूंक. Amen. So we are chosen to preach the gospel, to bring people to the Lord, and everyone has a story. सगळ्यांक एक कहाणी
आसा, सगळ्याची एक काणी आसा. तुवें म्हजी आख्खी काणी आयकोंक ना, इल्लीशी आयकल्या. पूण हांव म्हजी काणी सांगोंक न्हय, पूण जेजूची काणी सांगप ह्या वेळार आयल्या. हालेलुया. जेजूची बरी खबर परगट करूंक. God is good all the time. Hallelujah. All the time He is good. Amen. So now it doesn't matter who loves me, doesn't love me. I know my God loves me. Hallelujah. And that's all that matters. Hallelujah. Al sana masa Jesu mokota. Amen. And He will test you. He will test you. So that in, thank you, Lord. You love me so much. Jesus, thank you for the lollipop. Thank you for the gulab jamun. You know, you say like, thank you for this. You love me so much, Jesus. You give me rasgulla. And then one day, no rasgulla, no gulab jamun, no ice cream, nothing. Kinds na suke dry. Nothing. And then you wonder, किती झाले? देव खंय आसा? ते तुझे टेस्ट. देव तुजो मोग करता. बऱ्या दिसांनी आनी वायट दिसांनी तो स्टील तुज्या बारी आसा. रात जाता, दीस येता, तो स्टील तुज्या बारी आसा. ताणे तुका केन्ना सोडूंक ना. ताणे तुका केन्ना साडूंक ना. Hallelujah. His love is constant. Hallelujah. See, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, they never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Amen. Steadfast love. Steadfast love. उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान. ओ, भंवर के बीच में वो कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है तब जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. Come on. बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा. उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. ओ, ओ, Hallelujah. Jesus wants us to focus on Him. देवाचा आम्ही ताका सोदलेले. He wants us to look for Him.
देवा कार्ग दिता तुमचे पासवांची आयज हांगा आयल्यान न्यू पीपल फर्स्ट टाइम आयल्यान कोण फर्स्ट टाइम हात वयर yes very good welcome from where you have come oh you have come new first time from where kidhar se Konkani Majada come on clap hands for that she's okay you're fine I'm fine release healing in Jesus name healing in Jesus name every joint every part of the body be healed every pain be gone in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus तुझ्या जीवितांत जेजूक महिमा मेळोक तुझ्या जीवितांत जेजूक महिमा मेळोक we bless you in Jesus name give her some water to drink here sit here Hallelujah. Go to Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse 32. Everyone excited for the word? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Our brother is saying, I'm excited. His hands go like that. Everyone excited for the word? Yes. Say amen. I'm asking two things from you. Two things from you, as I always say. Two things. एक की देवाचे उतर वाचताना तुझे अटेन्शन हिंगा दी ओके डोळे कान नाक सगळे हिंगा ओके सेकंड रेस्पॉन्स दी जबाब दी ओके yes are you ready Acts chapter 20 verse number 32 Acts chapter 20 verse number 32 all right it says so now brethren I command you to God and to the word of his grace which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified fast you know English okay आणि आता देवाच्या हातान तुमकां घालता आणि ताचे दयाळाचे उतराक तुमकां पातयता तुमकां बांदून हाडूंक आणि सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा Hallelujah. Now I want you to see it in English how it is. So now brethren आता कोण म्हणटा भागवत पावलो म्हणटा ओके भागवत पावलो बरोबर दुसरे शिष्य असलेत या टाइमार भागवत पावलो जायत्या जाग्याचेर वचून आपले काम देवाचे शुभ वर्तमान पोरगोट केले जायती विस्मिता अजपां घडली जायते लोक जेजूशी लागीं आयले आणि आता तो त्या शिसा सांगता आसा आणि तो तांच्या लागीं उलयता आता म्हाका वचपाक जाय हांव आतां वयता आणि ज्या जाग्यार हांव वयता म्हाका खूब पिडापीड दितेले घडयेक पूण हांव तुमकां सांगता ते ध्यान दिवन आयकात जायते इन्स्ट्रक्शन्स तो तांकां दिता ओके and one of the instructions was okay I will read this to you from verse 29 okay it says for I know this that after my departure savage wolves will come in among you not sparing the flock okay 29 वाजता तेन्ना तुका सोजवण येतले हांव गेल्या उपरांत तुमचे मदें क्रूर लांगडे रितले आनीक हिंड इबाड करून सोडटले म्हूण हांव बरें जाणा ओके savage wolves will come in among you तुमच्या मोलेकार जायते जाण येतले आनी तुमकां हांगा थिंगा सेपरेट करतले also from among yourselves men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरचे पासत खोटी शिकोण सगळी म्हणा खोटी शिकोण दिवन
दिवूंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. हांव सोजमणी भायले येतले म्हूण तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. आतां न्हू बाबा, मेनी इयर्स अगो तेन्ना पासून आसले. जायते जाण उपजतले, खोटी शिकून दितले, तुमकां देवाच्या मोगा कडसून पयस वतले, तुजो भावाट इबाड करून येतले. अशें भाग्यवंत पावलूस सांगता. ओके, इज इंस्ट्रक्टिंग एंड वॉर्निंग देम. इज वॉर्निंग देम. तुम्ही सांबाळून राहात. खोटी शिकून दिवंक येतले, कोणचे तुमचेच भितरले. Therefore watch. Therefore watch, not this watch. Therefore watch. म्हणजे कितें? जागृत राव. Watch. जेजून कितें म्हटलेलें? Watch and pray. जागृत रावात आणि मागणी करात. So therefore watch. And remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Anybody thinks that crying in church is bad? Apostle Paul was crying with tears. तो रडटालो, दुखान बुडोन रडटालो आपल्या मेंढऱ्यापासून. Thank you, Jesus. त्या खातीर जागृत रावात. आणि हांवें दुखां वारून 3 वर्सां पर्यंत थांबोन आसतना दीस रात तुमच्या मदल्या जोड एकल्याक बूत दिल्या आनी शिटकायला म्हूण उगडास करात. दुखां घडोवन हांवें तुमकां शिकयलां. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाशी लागीं येवप इट्स नॉट अ जोक. देवाशी लागीं रावप एक फकाण न्हय. कित्याक जितले तूं देवाशी लागीं येवंक सोदता तितले सैतान प्रयत्न करतलो तुका पयस व्हरपाक. जितले तुका बरी शिकवण मेवता देवाची ती शिकवण पाड करपाक सैतान खूब वावरतलो. जितले तुका भाव भयणीचो मोग लागता हो मोग काडपाक सैतान कितलो वावरतलो. हाका लागून जागृत रावात. जागृत रावात म्हणजे तुम्ही मागण्यान रावात. जो मनीस मागणी करता तो उजवाडान चलता. जो मनीस मागणी करता तो चतुर आसता आणि जागृत आसता. सेक्युरिटी गार्ड कसो. संवसारी सेक्युरिटी गार्ड न्हिदतात, आळशेपणान न्हिदतात. पूण देवाची भुरगीं खरे वॉचमॅन. देवाची भुरगीं जी मागणी करता ते खरे वॉचमॅन जावन आसा. ते आपल्या घराचे सेक्युरिटी गार्ड आणि आपले फॅमिलीक राखता. मागणी करून आपले फॅमिलीक राखता. जी कोण मागणी करता पळय ती मनशां. A praying person is a powerful person. Hallelujah. जो मनीस मागणी करता त्याच्या भितर पावर आसा आणि जागृत आसा. So he is telling them, I have been warning you. Hallelujah. So now, आता म्हणता तो, so now brethren I command you to God and to the word of his grace. आणि किती म्हणता? आणि आता देवाच्या हातान तुमकां घालता. कोणाच्या हातान? देवाच्या हातान. To God and to the word of his grace. आणि त्याच्या उतराक हांव तुमकां पातयता. I'm leaving you in the hands of God. हांव वयता पूण हांव तुका देवाच्या हातान घालता. Got it? तो आनी कोणाच्या हातीन घाल. तुझे केअर सारखे जावचे ना. तुझे फॅमिलीक आनी कोणाच्या हातीन घाल. त्याचे केअर सारखे जावचे ना. पूण जेन्ना तू देवाच्या हातीन घालता, यू कॅन ट्रस्ट हिम. यू कॅन ट्रस्ट हिम. माझ्या गावाक देवाच्या हातीन घातला. माझ्या भुरग्यांक देवाच्या हातीन घातला. माझ्या घराब्याक देवाच्या हातीन, माझ्या आवय बापाक देवाच्या हातीन घातला. आय कॅन ट्रस्ट माय गॉड. कित्याक म्हजो देव सगळें पळयता. म्हजो देव सगळें सांबाळटा. तो म्हज्या कुटुंबाक तो सांबाळटलो. आय हॅव ट्रस्टेड my family into the hands of the Lord. Hallelujah. ताका लागून ताणें म्हटलें हांव देवाच्या हातीन घालता. Everyone say God. God. देव. Amen. And by the way, this God is not a God with a small g. This God is God with a capital G. And in fact, this God is actually Lord. You know what is Lord? Lord म्हणजे सोमी आणि दोन्ही. Hallelujah. This God is not somebody who you can put in a box.
But this God is somebody who handles the entire universe. Hallelujah. Aaki srishti samata poi thought Dev. Hallelujah. In fact, Dev munche Elohim and Elohim munche sor podvedar. Hallelujah. Sogli muna sor podvedar. So the meaning of God is Elohim. Dev munche sor podvedar. Munche sogli podvita chadinasa. Hallelujah. Sarvasreshta munche to sogla poros varto zaunasa. Most high. Sogli muna most high. Sometimes we think, hey. Told you. There's no told you. There is only one God. Ekus Dev. Hallelujah. Ekus Dev. Anita sorput vidar. Anita sarvashreshta zaunasa. Tache ek varte sivasorasa. Soglia poros varte tache sivasor. His throne is above every other throne. There is nobody greater than my God. Hallelujah. He is Elohim. He is my God. He is Jesus. Hallelujah. You catch the fire. You catch the fire. You catch the fire that is in my spirit. Catch it. So that you get excited about your Savior, about your God. And God is not just a religion for you. That God just doesn't become a Sunday God. Because it is Sunday, I got to go to church. And that's why God. No! Aita, maka wasong zay. Church non song zay, or hitira ko song zay. No! God is your life. To tujhe jeevit zaw na sa. Tache bogor tu ka suas kyung zay na. He is your life and you need Him. You need Him. You need Him. Genesis chapter 1. Verse 1. Easy verse. Everyone knows it. Brother knows it. Genesis 1. 1. Come on, those who know it. Say loudly. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hallelujah. Oramak, Devan, Sorg, Ani Pritum, Roslin. Hallelujah. Say powerful. Say powerful. Because when you say it, it's going to become powerful. Hallelujah. Orambak, Devan, Sorg, Ani Pritum, Rosli. Okay? But the earth was without form and empty. It was empty. Khali. Sogli muna khali. Jose kenna tuja budkulo khali. Jose kenna tuja purse khali hai. Pitache I don't khali zata. Kenna. Earth was without form and void, empty, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. Hallelujah. Prit to make akar nashilo. Don't you like to know this beautiful creation story? How God created it. Kashi kehte hain? Abracadabra. Exactly. Abracadabra. Habara. Habarakadabara. Bara is create. No? So beautiful. Hebrew word. Bereshit. Bara. Elohim. Et hashamayim. Ve'et haaretz.
heavens is earth. Elohim is God. Bara. So, bara is to create. Devan Roslin. Oramak. Devan Surg ani Pritum Roslin. Pun Pritum ek akar nashilo. Zoshe tuja ani माझ्या जीवितात आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो. जशे म्हजे आणि तुझे जीवित काळोखान बुडलेले. आणि देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. देवान म्हणले उजवाड जाव आणि उजवाड जालो. उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आणि ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. He separated the light from the darkness. Hallelujah. That is why you are separated from the world. देवान तुका खुशीन काडले. उजवाड आणि काळोख देवान दोशी केला. He always separated the light from the darkness. That is why you will never be able to mix with the world like oil and water. Doesn't mix. तशे तू तेल आणि उदक तशे मिक्स जायना तशे तू संवसारा बरोबर केन्नाच मिक्स जावपाक जावचें ना. कित्याक देवान तुका कुशीन काडला जसो काळोख आनी उजवाड मिक्स करूंक जायना. देवान तशें केलें. He separated you. Aren't you glad you are separate? I'm separate. They call me crazy, but I'm happy they call me crazy. Hallelujah. I'm happy because I belong to Jesus. Amen. Hallelujah. I get excited when I'm preaching. Because it's the Holy Spirit, not me. Amen. It's the Holy Spirit. Hallelujah. So, देवान सोगले रोसले. So, सोगले म्हणा ओरंबाक देव. ओरंबाक देव. Okay. So, कोण असलो पयलो? कोण असलो पयलो? सुकणी असली पयली. माजरां आसली पयली. डॉगी जाल्ले पयले. फोंडा असली पयली. कोण नसले? कोण असलो पयलो? कोणें रोसला ताका? कोणें रोसलो ताका? देवाक कोणें रोसूंक जायना. देव रोसणार. Hallelujah. If only people would understand this. You cannot make a God. You can make statues, but you cannot make God. तुवें स्टॅच्यू करूंक जाता. इमाज करूंक जाता तुवें, पूण देवाक तुवें करूंक जायना. रायट? बट कोण नाका. कित्याक देवान सांगलां इमाज करूं नाका. Don't want to get there. But if you want to read it, Exodus 20, okay? Those who are listening also. Boroi. सुटकीचे पुस्तक 20. Boroi. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर. वाजय मातशें. देवाचे उतर पंक्ती म्हज्या पावलां. देवाचे उतर उजवाड मोचे वाटे. Come on, sing. देवाचे देवाचे उतर उजवाड मोचे वाटे. Okay. हांव सायबा परतडी वेता. देवाच्या घरा वेता. जेजू म्हाका वाट दाखय. जेजू म्हाका वाट कळना. हांव सायबा परतडी वेता. देवाच्या घरा वेता. जेजू म्हाका वाट दाखय. जेजू म्हाका वाट कळना. देवाचे पंक्ती म्हज्या पावलां. देवाचे उतर उजवाड मोचे वाटे. देवाचे उतर पंक्ती म्हज्या पावलां. देवाचे उतर उजवाड मोचे वाटे. Amen. Hallelujah. बोलो येशू मसीह की जय. देवाक कोणेच गोडूंक ना. Amen. पूण देवान सगल्यो वस्तू घडल्या. खूंय आसल्यो ह्यो सगल्यो वस्तू. देवान उलयलें न्हू. देवान म्हटलें झाडां उत्पन्न जावनी. जालें की ना?
झाले की ना? देवान म्हटले उसवात जाऊ दी, झाले की ना? देवान म्हटले सूर्य, सितारे, छान सितारे, प्लॅनेट जाऊ दी, झाले की ना? खंय आसली सगळी? खंय आसली सगळी? Hey, it just happened. Just happened. Where was that? खंय आसली? खंय आसली? If you get this, you get the whole sermon. Okay? Where were they? Huh? What did you say? Say. खंय आसले? देवाच्या भितर आसले, सगळे देवाच्या भितर आसले. जेन्ना देव उलयलो ते जाले, उसवार ताचे भितर आसलो, सगळे ताचे भितर आसले. देवान म्हणले जाऊ दी. धप जाले. Hallelujah. Clap your hands for Jesus. Amen. Hallelujah. Okay. So God, everything was in God. Okay. Now go to Ephesians chapter 1. Let's go. Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 3, it says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Okay. जेजू ख्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिन वासुया. ख्रिस्ता सोवे आमचेर सोर्गीचो आपलो आशीर्वाद सगळी आत्मिक वर्तना, सगळी म्हणा आत्मिक वर्तना तो सुभामपणी देवयत आसा. ओके, वी आर ब्लेस्ड विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. से स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. ओके, सो से ब्लेसिंग, से स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. सो आशीर्वाद म्हणा, आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद. सो सगळी बेसावा, सगळी म्हणा बेसावा, आत्मिक बेसावा. आमकां सगळे जे गरज आसा ते जेजू भितर आसा. हालेलुया. सो अरंभात जावन सोप दासलो, सोप देवाठाण आसलो, सोप देव जावन आसलो. हालेलुया. ताचे सोबेन जिवीत आसले, ताचे जिवीत मनशाचे उसवार जावन आसले. सगळे जे रोसला दिसती पडटा ना दिसती पडटा, ह्यो सगळ्यो वस्तू जेजू ख्रिस्ता वरवीं उत्पन्न जाल्या. हालेलुया. Yes, it was God. He created everything. Everything was in Him. सगळे ताच्या भितर आसले आणि सगळे दिसता ना दिसता. So there are things you can see. तुका दिसती पडटा त्यो वस्तू आसा आणि तुका दिसती पडना त्यो वस्तू आसा. तुका दिसती पडटा त्यो वस्तू आसा आणि तुका दिसती पडना त्यो वस्तू आसा. तुका दिसती पडटा ह्या दोळ्यांनी त्यो वस्तू आसा आणि तुका दिसती पडना ह्या दोळ्यांनी त्यो वस्तू आसा. आणि ज्यो वस्तू तुका ह्या दोळ्यांनी दिसती पडना ते तुका भावार्थाचे नदरेन दिसती पडोंक जाय. कित्याक त्यो आसा, दे आर एक्झिस्टिंग, दे आर देर. पूण ती आत्मिक बेसावां जावन आसा. दे आर द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. हालेलुया. Romans 4:17. And on this, I will preach. Romans 4:17. As it is written, I've made you a father of many nations in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Hallelujah. I can feel the presence of God rising in this place. Rising in this place, rising in this place. Thank you, Holy Spirit. You're going to move in this place in a mighty way. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शो करता. ताचेर बावाट धरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. ओके, वेट. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. दिस इज टॉकिंग अबाउट अब्राहम. देवान जेन्ना अब्राहम जाणटे पिरायेर आसलो आनी ताका भुरगे जावंक नासले, एक पासून ताका भुरगो नासलो, तेन्ना देव ताच्या लागीं उलयलो आनी देवान ताका एक प्रॉमिस केली, हांव तुका राष्ट्रांचो बाप करतलो. आय विल मेक यू अ फादर ऑफ नेशन्स. Hallelujah. Before his name was Abraham, means exalted father.
But he said, I am now calling you Abraham, that is the father of many nations. पूण तो जाल्लो सोसमता ताका भुरगे नासले पूण अब्राहमान भावार दवरलो कोणाचेर देवाचेर आनी देव कितें करूंक शकता लूक एट दिस देव कितें करूंक शकता सी सो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता सगळे म्हणा देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता पुतू म्हणा देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता हालेलुया देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता तुजो भावाट मेला जाल्यार जिवो कोत्ता तुजो मोग मेला जाल्यार जिवो कोत्ता तुजो परवासो मेला जाल्यार जिवो कोत्ता God has brought you here to give you life कित्याक तो जिवीत जावन आसा आनी तो तुका जिवीत दिता तुज्या भावार्थाक जिवीत दिता तुज्या क्रिस्ती जिविताक जिवीत दिता hallelujah for your spiritual life तुज्या आत्मिक जिविताक तो जिवीत दिता he is a life giver he is life he is giving life for your faith he is giving life for the love that you lost he is giving life in every situation of your life hallelujah तुझ्या जीविताच्या हर एक परिस्थितीत जेजू जीवित आटा तुझ्या काजारी जीवितांत तो जीवित आटा he brings life he is the life giver hallelujah if your marriage is not working come to Jesus hallelujah come to Jesus if your children are not listening to you come to Jesus he is giving life to you your financial situation is dead तुझ्या पैशाचे सगळे पैसे काबार झाले your financial situation is dead God will give life and he will bring back everything that you lost he's a life giver देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनीक ना त्यो वस्तू आसा शेव करता it's not there it will come your amen is important Hebrews 11:6 says without faith it is impossible to please him for he that comes to God must believe that he is भावाटा विरेत देवा खुशाल करूंक जायना कित्याक जो ताचेर विस्वास दवरता ताणें जो ताचेशी येता ताणें म्हणूंक जाय की जेजू आसा देव आसा तो आसा he is and he is a rewarder of them that diligently seek him तो इनाम दिता तांकां जी ताका सोदतात ताका तो इनाम दिता hallelujah so God he gives life to the dead and calls those things which are not as if they are now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen जो वस्तू दिसती पडना त्यो वस्तू भावाटाचे नदरी जना पळयता that is faith माझ्या कुडीच्या दोळ्यान दिसना पण हांव माझ्या भावाटाचे नदरेन पळयता that is faith आनी देव ज्यो वस्तू ना त्यो आसा तश्यो करता जो वस्तू दिसती पडना पण त्यो आसा he calls those things and he says money come those who don't have children he calls the children Shanti Nagaran he calls it in but I'll tell you how it comes it's existing what you are asking for जे कितें तुवें मागलां it is there but it's in the spiritual places okay all right you stand I will preach now hallelujah hallelujah do like this and get ready like this and like this like this and like this I'm not a gym instructor but like this and like this stretch get ready hallelujah we should be a bunch of happy people God's children are happy children Rodong etat So people don't know you're crying, are smiling. So when you're crying, they think you're laughing.
When you're laughing, they think you're crying. They should be confused. You should always smile. Hallelujah. Put the devil into confusion. He is a liar. So it's on 40 kilo and 40 of bow. And it's got 40 sanglia. Oh, to the Russian, what tell it, to Russian, chili, Sadan Tashets, Tazan Tashets. To Goribu to tell Shabai Gori Balo, Shamai Gori Bali, my Gori, Pai Gori, 2 Gori. I said, what tell it? No! Hallelujah! Come on! Tell the devil no! Hallelujah! Because God is giving you something today, His word. Hallelujah! And His word is truth. Hallelujah! So rejoice in the Lord. God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as if they are. So in the beginning, God. Okay? So jenna amka kideं जाय. Sogle देवा भितर आसा. Okay? Sogle देवा भितर आसा. This is point number 1. So in the beginning, सुरुवातेक आरंभाक देव. Okay? पण मनुष्याची मिस्टेक कितें जाता? आरंभाक or starting is not God. मनीस तसो. तोकली फुट्टा. जोरात. Tablet घे रे. Hey, no tablet. Not in the beginning tablet. In the beginning God. Because in God there is healing. So you go to God first. If He tells you take tablet, then it is different story. God should be your first move. You should seek God first. Pusha kabar झाल्या. Plan A, Plan B, आणि Plan C. Okay? Plan A, माझा best friend हा. त्याच्या लगे पैसा. तर मग केन्नाच ना म्हणचो ना. That's Plan A. आता supposing Plan A चालना. Plan B असा. Application करपाची एक लेटर करपाची मरे मिनिस्टरा कडेन वचपाचें. सर आमच्या घरान खूब त्रास आसा. प्लीज सर I humbly request you to please help my poor family and my poor condition. And I am going to be really grateful to you. Kindly donate me something. Plan B. मागीर Plan C. तें चलना जाल्यार बँकेशीन वच. बँक मॅनेजराक सर आमकां लॉस लोन जाय. जॉब ना, हांग ना, हें ना, तें ना. सो देयर इज लॉट ऑफ प्लॅन्स. मागीर डी आनी कितें मागीर थिंगा एल्फाबेट्स कवर जाता 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 कांयच जावना. तूं बेस्ट फ्रेंड अशें केलें मातशें प्लीज रे. चलाकी खूब पयशा. आतां तुका कितें सांगूंक रे. माझी सॅलरीच येवंक ना मरे. 3 म्हयने जाले. आतां तुका खंयचें दिवं. फेल प्लॅन ए. प्लॅन बी. मिनिस्टर अशें गेलें. तूं कितें म्हाजी फोकाणां करूंक आयला असली लेटर घेवन. पेशवर गेलो. प्लॅन बी कॅन्सल. बँक मॅनेजर यू थिंक आय एम अ फूल. You don't have any bank balance. I'll give you loan. Plan C cancel. And at last, काहीच ना. कितें करूया? आतां आमी देवाशी मेया. देवा, तूं तरी म्हजी काकूत कर. हे मनशां म्हजी काकूत करना. जरी तर तुवें Plan A, B, C करूंक नासलें आनी फर्स्ट इन द बिगिनिंग यू वेंट टू गॉड जाल्यार दिमी मारून जरी तर म्हटलें धनी हांव तुका सगळें सरेंडर करता. जेजू तूं म्हाका वाट करतलो. तूं म्हाका सगळें रिलीज करतलो जे तुवें म्हाका दवरला. हालेलुया. तूं म्हाका वाट करतलोस. आयज ना
Hallelujah. Oh my God, He will make a way. He will make a way. In the beginning, God. So try God. Go to God first. Not anybody else. आणि जेन्ना तूं देवाशी मेळटा, जेन्ना तो तुका instructions दिता, ते तुवें आयकूंक जाय. Amen. That is the first thing. Point number 2. Everything that you need. Sogli tuji pesawa atmik जावन आसा. Okay? Now this is the cream of the cake. Everything that you need is where? Is where? In heavenly places. Okay? तुझी आत्मिक पेसावा आसात. कितले जाणांक कितें जाय? जाय. Everybody has needs. Okay? Where it is? It's in the heavenly places. Okay? Hui asa? Jesu भितर आसा. It's hidden in God. Amen? Hallelujah. So now listen. It's hidden in God. Deva भितर आसा. Okay? So where is God? Dev hui asa? Huh? Okay, सरकार संसारार सगळे so they're fine. Okay. पण देव hui asa आता? Where is the location of God? You put the location. Where is God? In you. You are the location of God. God is in you. God is in you. Hallelujah. Hey Google, where is God? In me. Everyone say in me. Hallelujah. God is in me. So if God is in you and God gives everything life, so to Dev tuje bhitor asa ani Dev mellelan jivit dita ani jo na vastu asa Dev asa to shokorta ani to Dev tuje bhitor asa. Hallelujah. Devache utar tuje bhitor asa ani sogle Jesu bhitor asa tor sogle tuka jay te tuje bhitor asa. You have to open your mouth ani जशे देवान आपले तोंड उक्ते केले तशे तुवें तोंड उक्ते करूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जे कितें बेकोणी म्हाका जाय ती म्हाका मेळ्ळी जेजूच्या नांवान. जे कितें काम म्हाका जाय ते म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या नांवान. जे कितें बेकोणी म्हाजे कुडीक जाय ती म्हाका मेळ्ळी जेजूच्या नांवान. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Everything is in God and God is in you. So you open your mouth and say it. जशे देवान आपले तोंड उक्ते केले आनी म्हटले उजवाड जावं दी. So that's what you have to say. This is what we have to say. पण आमकां पयलीं सावन सवय जाल्या म्हणपाक नेगेटिव्ह थिंग्स. ताका लागून आमी नेगेटिव्ह उलयतात. हांगासर आमी बरी उलयतात. पण जेन्ना आमी घरा वयतात आनी आमकां कोणें विचारलें तूं कशें आसा हांगा तूं म्हणटा हां बरें आहा. ओके म्हाका बेकोणी मेळ्ळी. आय एम हील्ड इन जीसस. से नाउ विथ मी. आई एम हील्ड इन जीसस नेम. पण जेन्ना तूं घरा वयता आनी कोण तुका विचारता अरे कितें तुका जावं कितलो देव जालो ह्या म्हाज्या मेंदूक. बरेंच जायना. Now what did you just say? You don't speak what you feel. You say, I am healed in Jesus' name. I am healed in Jesus' name. I'm body asa. Don't speak what you feel. So you utar je तुझ्या तोंडातले भायर सोदता तुझे भितर ऑटोमॅटिक बेकोणी मेवतली. The healing will flow. जेजूच्या नांवान हांव बरी जालें. जेजूच्या नांवान हांव बरी जालें. दुसरे दिसा विचारता कशें आसा जेजूच्या नांवान हांव बरी जालें. Keep saying it, keep saying it, keep saying it. It is creating and then automatically you will say आता कशें आसा अरे हांव बरी जालें ना. Fantastic हा. हे कशें जालें? देवाचे उतर म्हणत रावले. Hallelujah. देवाचे उतराक पदवी आसा. God is in me. So what things do not exist, they come to me. They are there for me. They are spiritual, but they become physical. Hallelujah. आत्मिक आसा ते reality जाता. आत्मिक आसा, you can't see it with your physical eyes, but they become a reality to you. Because of Jesus. Because of Jesus. Hallelujah. There is power in this, my sister, my brother. There is power in it. Hallelujah. Yesterday we
were so busy. We went for a funeral. By the time we finished the funeral and we had to do house visits, घरा येता म्हणसर खूप तकलेले. 2 सर्विसेस म्हापसा आणि मारगांव असं म्हणून आमकां खबर आसली. So, you know, that stress begins to come in. Tomorrow you got 2 services. 2 services करपाक जाय कशें करतले कितें जाय ती चिंतना येता. But we silenced our thoughts and said, Lord, your grace is sufficient for me. तुझी कृपा आसा म्हज्या सांगता. तू उतरां दितलो. जे कितें उलोवंक जाय तें तू दितलो. I didn't have time to sit down, but God delayed, and we declared it. We said the service is going to be beautiful and glorious. Hallelujah. We declared it, and that's what God is doing. Hallelujah. And you could, आज देवान तुका आणला तुजो भावाट वाडोवपाक. आज देवान तुका हांगा आणला देवाच्या उतरान तुवें भरपाक. Amen. Hallelujah. So आमी कितें सोदूंक वेता? सगळी जी बेसांव सोदूंक वेता ती जेजूत भितर आसा. Hallelujah. Amen. Apostle Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:19. Amen. I can do. हांव सगळें करूंक शकता. सगळी वस्तू करूंक शकता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. So when he was saying bye bye to his disciple, जेन्ना जेजूच्या शिष्यान जर बाय बाय करून तो फुडें वयतालो तेन्ना ताणें सांगलें हांव तुका देवाच्या हातीन पातयेता. Hallelujah. आणि देवाचे उतर जे तुमचे भितर आसा. Oh, his word of grace is able to build you up. Hallelujah. His word of grace is able to build you up. तुका बांदून हाडटले देवाचे उतर. तुका strong करतले देवाचे उतर. Hallelujah. The word of grace is able to build you up. Hallelujah. कित्याक भाग्यवंत पावलन पळयलेलें की देवाचे उतरान ताचें जिवीत बांदून हाडलां आनी तो स्ट्रॉंग जाला. कितले त्रास ताका बोनकोणीन पासून घातले पूण बोनकोणीन पासून देव ताका ताच्या संगता आसलो. हालेलुया. आनी तोच देव त्याच देवाच्या हातीन तो म्हणटा हांव तुमकां घालता. Amen. So when this God becomes your God and when his word becomes your strength, then you will tell other people. You tell your family. तुझ्या फॅमिलीक तू सांगतले. Hallelujah. Lift up the keys. Open your hands. He doesn't want you to look at anyone but God. God. Look at Jesus. Don't run after blessings. बेसांव फाटल्यान धांवची ना. आमी जेजू फाटल्यान धांवया. जो कोण म्हजें राज पयलें सोदता ताच्या सांगता सगळें हांव दिता. Seek first the kingdom of God and his righteousness. All these things will be added unto you. Come on, see it happening. See it happening. Hallelujah. Hallelujah. See it happening. Rabba shamatara ya yakaraba. Letere hetara hantabaraha. See it happening. जो वस्तू तुवें मागल्या देवा लागीं, जो तुका ह्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिसती पडोंक ना, त्यो आसा म्हणून जाण आसा. God calls those things. Through you, तुझ्या वरवीं त्यो वस्तू खऱ्यो जातल्यो. तुझ्या मागण्या वरवीं, तुझ्या उतरा वरवीं, जे उतर तूं तुझ्या तोंडांतल्यान म्हणटलें, त्यो वस्तू तुका दिसती पडटल्यो. It is through you. तुझ्या वरवीं. Through you. Come on. Rabashane arustaleke ikarahia makara ezekaruhale elekraya starahia makura shabalehie karabashaha lehereke sekerebeia. Glory to you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come in the front. Remove the chairs and come in the front. Come in the front. Jesus. Jesus. Lift up the keys a little, brother. Let the Lord touch you. Let the Lord speak to you. Let the Lord speak to you. Holy Spirit, you're welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Open your hands and come. हाथ उठे करून या. You know Jesus paid the price for you. So
सगळ्यो वस्तू देवान आमकां दिल्यो, पूण जेजू बोकार आमकां अधिकार नासलो त्यो वस्तू घेवपाक. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारी वस्तू आयज आसतल्यो फाल्यां वयतल्यो, पूण जे आमकां जेजू दिता तें सासणाचें जिवीत. जेजू आपुणूच बोलितान आपलें जिवीत केलें. खुर्सार तो मेलो, ताचें सगळें जिवीत आसलें. ताचें जिवीत मनशाचो उजवाड जावन आसलें. आनी जेजू आमच्या जाग्यार मेलो. आमकां ही सगळीं बेसांवां फावो नासलीं, आमकां कास्त फावो आसली, पूण जेजून आमचो मोग केलो. ताका लागून आपलो जीव दिलो आमच्या पासत. आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो आनी स्वर्गांत चडलो. आनी पवित्र आत्मो बापा वरवीं धाडून दिलो आमकां. आनी हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता, पवित्र आत्मो तांच्या भितर आसता. He that is joined to the Lord is one spirit with him. Listen to this revelation. He that is joined to the Lord is one spirit with him. जो कोण सोम्या सोमे एक जाला, तो एक आत्मो ताच्या सांगता. आयज जाणीन जेजूक स्वीकार केला आपल्या जिवितान, पवित्र आत्म्या सांगता ती एक जाल्यान. आनी जशें अरंबाक देवान म्हटले आनी तशें जालें, तेच भाशेन तोच अधिकार आयज देवान आमकां दिला. हाका लागून जेजू म्हटला, ह्या पर्वताक जोरी तर तूं म्हणशी हांगासर सावन उठ आनी थिंगा वच म्हूण, तशेंच जातलें. कित्याक हीच पदवी देवान तुका दिल्या. कित्याक तूं ताच्या सांगता एक जाला. आनी ज्यो वस्तू दिसती पडना तुका, त्यो वस्तू खरें करपाक ही पदवी तुज्या भितर देवान दिल्या. तुजेर ताकदीन न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं अशें करूंक शकता. जेजू म्हणटा जी उतरां हांव उलयता ते जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. जॉन 6:63. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. So जेन्ना देवाचे उतर तुज्या भितर येता आनी देवाचे उतर तुज्या तोंडांतल्यान तूं म्हणटा, ज्यो वस्तू दिसना तुका पूण त्यो तुका जाय, त्या उतरा उदेशी त्यो वस्तू खऱ्यो जाता. तुज्या गरब्याची सुटका जाय, त्या गरब्याक तुज्या सुटका मेळटा. कित्याक तूं उलयता म्हजो गराबो सुटका ताका मेवली, म्हज्या घोवाक सुटका मेळ्ळी, म्हज्या भुरग्याक सुटका मेळ्ळी जेजूच्या नांवान. आनी तशेंच जाता. हालेलुया. जेन्ना तूं म्हणटा कसलेच गाडयेपण म्हाका लागचें ना, तशेंच जाता जेजूच्या नांवान. जेन्ना तूं म्हणटा म्हज्या घरांतलो काळोख पयस जाता जेजूच्या नांवान, तशेंच जाता. कित्याक तुका देवान पदवी दिल्या. The spirit of the Lord is with you and in you. Hallelujah. You are not a powerless person. You are a powerful person because of Jesus in you. Hallelujah. Say it what you want. Don't say the things that you don't want to see. ज्यो वस्तू तुका नाका पळोवपाक ते तूं म्हण नाका, पूण ज्यो वस्तू तुका पळोवंक जाय ते म्हण. म्हाजी भुरगीं बऱ्या मार्गार चलतात, म्हजी भुरगीं बरें काम करतलीं, म्हजो घोव बऱ्या मार्गार चलतलो, म्हजी बायल बरें करतली, म्हजी बायल बरी जातली, म्हजे आवय बापूय देवाशीं येतले. Come on, say what you want because the power is given to you. One day I will see my family saved in the name of Jesus. Hallelujah. Say what you want to say because the Spirit of God is with you and in you. Hallelujah. Hallelujah. So jenna tu sotta tu besawa sodina putucha devak sotta. Only you seek for God. Only you seek for God. Everything is yours. Everything is yours. जेजूक सोद. जेजू वरवीं तुका सगळें मेवता. Come on. Come on. Don't seek a pastor. Don't seek
seek a brother, seek God. Oh, pastor ang sodinaka, prophet ang sodinaka, devaksod. Come on. We're gonna worship Him. And as the deer panted for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Lift up the keys, brother. As the deer panted for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you, oh Lord, may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Amen. कितली जणांना देवाची मोगी जाऊन आसा. The Lord wants you to love Him more. God wants you to love Him more. I pray the love of God floods your soul today. देवाचो मोग तुझ्या काळजांत देऊन येऊ दी. Holy Spirit, Holy Spirit, fill your people with your love. जेन्ना आमकां सगळें मेळटा तेन्ना देवा पासत आमी तितलीं दुखी आसना. पूण जांचे काळीज तुटलेलें आसता ते देवाक अदीक सोदतात. क्षमाकाच्या भावनेन आमची काळीज सदांच देवाशी लागीं येवदी. Come close to Jesus. Come close to Jesus. Your eyes closed. Just talk to Him right now. Talk to Him right now. Talk to Him. Everything you need is in Christ. Seek Him with all your heart. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Rabba Shavaraka Barashala Varaba. Reseberekete rebeliata. Letere bahasera bahatarabaha. Letarabaha bashakalaba. Ora kabase karase lekere belia. Lekarabahasha. Whatever you want is in Jesus. Can you love Him more? Can you love Him more? Rabahabata. Rebatereke. Aha ha ha. Thank you, Lord. That's a mokur. Takasud. Jitakasud. Taka ina melta. Jitakasud. Taka ina melta. Hallelujah. God will reward you. He will honor your faith. Viswas doon, mawad doon, tacha moga chen viswas doon. Hallelujah. To tuzo pikkoinar. Tane तुझ्या वयले सगळे श्राप काढले. ताने तुझ्या वयले सगळे श्राप काढले. माझे बहिणी, माझ्या भावा, तू आता श्रापाने जियेना. तुझ्या वयले सगळे श्राप जेजून काढले. तुका कसलीच गाडयेपण अफेक जावचे ना. तुका कसलीच कोणाचे श्राप अफेक जावचे ना. जेजूच्या रक्तान तुका खबर केला. तुझ्या गोराब्याक खबर केला. Yes, yes, come on. Lift up the keys. Rabashalehete, Ezekaramatale, Ezahayate, Abarahashalehete. Hallelujah. What you believe is what you get. Is what you believe is what you get. Hallelujah. Just to sound manda te tu kamendole. Jesus manda, if you believe you will see the glory of God. Zori to tu viswas doonta sera tu ka devachi moima podan nelteli. Hallelujah. You will see it, my sister. You will see it, my brother. Oh, mamada tachi nodren pole. Jesus bitor sogliasa. Jesus bitor sogliasa. Come on. Yes, Lord. Am I now? Thank you, Jesus.
And I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Iwa kanta duka karasantaun duka hausota ya chiritan seva koteli soglyat moran ausomia anga hawasa somia anga hawasa somia anga hawasa somia anga hawasa anga hawasa somia anga hawasa somia anga hawasa somia anga hawasa. The Lord is telling me to tell you this. It is so simple, but people have made it so complicated. जेजून फकत म्हटला बावाड दोर आनी तुका हें मेळटलें. जी कोण सोत म्हणटा तांकां देवाची महिमा पळोवंक मेवतली. जेजून खुर्साचेर म्हटलें इट इज फिनिश्ड. सगळें संपारलें. इट इज फिनिश्ड म्हणजे जें फारीकपण तुवें दिवंक जाय आसलें तें फारीकपण जेजून ऑलरेडी दिलें. तरी आसतना जें जेजून फिनिश केलां तें मनीस कंटिन्यू करूंक सोदतात आनी बासाच्यो आंगवण्यो करून देवाक खुशाल करूंक सोदतात. तुजी आंगवणेची आतां गरज पडना, कित्याक जेजून ऑलरेडी किंमत फारीक केली. जेजून ऑलरेडी आपलें रोगोट दिलें तुका लागून. आपलें रोगोट वारोयलें. ऑलरेडी ही डीड किंमत दिली. सो आमकां दिवपाची गरज ना. फकत देवाक जाय तुजें काळीज. फकत देवाक जाय तुजें जिवीत. तूं ताका तुजें जिवीत भेटय आनी सांग सोम्या ह्या म्हज्या जिविताचेर कब्जो कर. दॅट्स ऑल ही इज आस्किंग. देवाक तुज्यो वाती नाका. देवाक तुज्यो फुलां नाका. देवाक तुजें कांय नाका. देवाक फकत जाय तुजें काळीज. तुजें जिवीत ताका जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, डोंट ट्राय टू कंटिन्यू वॉट गॉड हॅज फिनिश्ड. जें देवान सोंपाटलां म्हटलें ते तू कंटिन्यू करिनाका. आयज फकत विश्वास दवर. जेजू तुजे वरवीं म्हाका सगळें मेळ्ळां. तुजे वरवीं तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळ्ळ्या. तर म्हाका आनी कांयच करची गरज ना की म्हाका पिकोणी जाय म्हूण. इतली आंगण कर, तितली आंगण कर आनी हांव बरी जातली. ना, म्हजी भयणी म्हज्या भावाक तूं बरें जालें. तुका पिकोणी मेळ्ळी. तुज्या भावाक तुज्या भयणीक सुटका मेळ्ळी. तुज्या भुरग्याक सुटका मेळ्ळी. जे तुजे लागीं नासले ते जेजू वरवीं मेळ्ळें. हालेलुया. तूं एकसुडें ना. तुजे सांगाता जेजू आसा. संवसार सोंपा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतलो. हालेलुया. जेन्ना तूं पातकी आसलें तेन्ना तुजी काकुटकाणेन केली. जेन्ना तूं मेळ्ळें तुज्या पातकांनी तेन्ना तुजे पासून जेजू मेलो. आतां कित्याक तुका सोडटलो? Why would he leave you now? Hallelujah. Open your eyes, people. Why would Jesus leave you now? He's not left you. To tuka sodum na. He's with you. He's with you. And more than your blessings, the blesser is more important. Besawa paros, besaw duty importance on us. Denia paros, denia duty importance on us. And to zaona sa tuzo chivotiu. Tuzo chivotiu. So तुझे कुडीन भितर जियेता. So तुझे कुडीन भितर जियेता. Your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple. Spirit of God lives in you. Spirit of God lives in you.
Spirit of God lives in you. छुटकारा पाइए यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. touch her, touch her, touch her, touch her. मेरे कैसे रे आके बंद कर. Yes. मुझे जो खुदारो मुझे जो मुझे जो खुदारो तू मुझे जो I will worship you. Lift your hands with all of my heart. I will worship you. I will sing you. Tulen molong say makasud ka meuli. Moja karagan sud ka meuli. Moja karagan sud ka meuli. Moja karamu swadaila. जेजू माझ्या घरात उसवाड दिला. जेजू माझ्या घराचा उसवाड. सैतानाक माझ्या घरात कसलो दिरेत ना. येस सैतानाक माझ्या कुडीक कसलो दिरेत ना. Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान भरून वरती कामां करतले. पवित्र आत्म्यान भरून that faith to believe everything is possible. असलो बावट कि हांव सोत मानतली माझो देव सगळें करता. असलो बावट देवाचे उतर आयकून आनी आयकून उदबून जाता. असलो बावट hearing the word. I have received my faith. I have received my faith. Oh hallelujah. Yes जेजू म्हाका पुरो. जेजू तूच म्हाका पुरो. जेजू तूच म्हाका पुरो. जेजू तूच म्हाका पुरो. Lift up your hands. I want to bless you this moment. I want to release some blessings upon your life right now. In the name of Jesus. ज्यांचे financial problem आसा, हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान की जे कितें तुज्या घरान उणें आसा तें येतलें जेजूच्या नांवान. Hallelujah. Hallelujah. I declare it over you. तुजे पर्स केन्ना खाली जावचें ना. Oh, तू jobless केन्ना आसचो ना. कामा बिरेत आसचो ना. तुज्या हातांनी सदांच पयशे गळटले. कित्याक देवाक जाय तुज्या हातांनी सदांच आसलेले. Hallelujah. देवाक जाय तू खुशाल आसलेलो. So I release the joy of the Lord in your life. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी खुशालकाय तुज्या जिवितांत येवंदी. कित्याक स्वर्गीचो बापूय तुजो मोग करता. Hallelujah. I release healing in your life. जे impossible आसले ते possible जाता. Hallelujah. जे दोतोरा लागीं कळना ते जेजू करता. Hallelujah. What doctors cannot do, the Lord is doing in the name of Jesus. Every wound be healed, every ulcer be healed, every tumor I rebuke it, every fibroid I rebuke in the name of Jesus. Yes. You had fibroid, right? I rebuke it in Jesus' name. I rebuke it in Jesus' name. Let the reports be normal in Jesus' name.
PCOD problem, be healed in Jesus' name. Receive it, receive it, receive it, receive it. Hallelujah, receive it. PCOD problem, I release it. I release healing in the name of Jesus. Be healed, be healed. Hallelujah. God give you power right now on your body. Lord already said you will conceive. Rashabale. Ruhamato Rehabatara Yesua. Hallelujah. 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 Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hallelujah. Let the sick say, I am healed in Jesus' name. Hallelujah. Let the bound say, I am free. You have to say, I am free. Costless mele apnak mujhe kudiche right now. Mujhe kudiche dirit now. Costless mele apnak mujhe garan dirit now. Hallelujah. Come on. Jesus is the Lord of my life. Jesus is the Lord of my family. Oh, glory to you, Lord. Yes, Lord. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ. Come on, surrender yourself. आराधना करूं मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ. Yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. I see people's faith have been revived today. तुझं बावट देवान जीवा केला आयस, तुझं बावट देवान जीवा केला आयस. Hallelujah. Yeshua, Abahata, hallelujah, hallelujah. I see many things this moment. I'm saying wallets are being blessed in the name of Jesus. Wallets are being blessed in the name of Jesus. Verses are being blessed in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is going to bless you more and more. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. I see new clothing. I see new clothing coming. New clothing coming. Novi kapda. Novi kapda. Novi ostu. Jesus tuka dita. Hallelujah. Kidak ek nova abhishek deun aila. Anya abhishek sagada sogle man pas tutल्या. Gorib साडीचे कस सगळे तुटले जेजूच्या नावात. गरीब साडीचे श्राप तुटल्या जेजूच्या नावात. Hallelujah. The curse of poverty is broken in the name of Jesus. God's people shall prosper. I declare it. God's people shall prosper. देवाच्या मुर्ग्यांचे कितेच तेका उणे आशना जेजूच्या नावात. Hallelujah. Hallelujah. I bless your going out and your coming in. तू बाहेर सरताना मी तो सोदताना देवाचे आंच पडवे तुका राखतले आणि तुका सांभाळतले. कसलेच वाट तुझ्या घराच्या भितर येवपाक देव दिवचो. हालेलुया. सरताना तुझ्या जिवितान जे दारवटे उगटे मेवल्या त्या वेळार आमी बंद करता. हालेलुया. We close every door the enemy has found open in your life in the name of Jesus. And we bless you all. We bless you all. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Are you blessed? Are you blessed? Amen. All right. Thank you, Lord.